भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया गोगल गाये विशीं. तिका स्नेल, गोगला, घोंगा अशा साबार नांवांनी वळखतात. हो संत पण आगळो जीव, गॅस्ट्रोपोडा वर्गांतलो एक मोव जीव. गोगल गाय दर्यांत, गोड्या उदकांत आनी जमनीर अशा तिनूय सुवातींनी मेळटात. गोगल गायांच्यो 60,000 वयर जाती आसात. जमनी वयल्यो 35,000, गोड्या उदकांतल्यो 4,000 आनी दर्यांतल्यो 20,000. गोंयच्या अस्तंत घाटांत जमनी वयल्या गोगल गायींची व्हड विविधताय पळोवपाक मेळटा. गोंय, कोंकणांत कोंगे मेळटात, ते शिजोवन खातात. व्हड आकाराचो शंख हेवूय गोगल गायी सारकेच जीव. स्लग ही गोगल गायांची सोयरी, पूण तिचे फाटीर कवच नासता. गोगल गायेच्या फाटीर कॅल्शियमाचें घट्ट कवच आसता. ते तांचें घर. तांच्या तोंडांत रेड्युला नांवाची 25,000 वयर दातांची एक पट्टी आसता. ती शरिरांतल्यान एक चिवट चिकट द्रव सोडीत चलता. देखून गोगल गाय ब्लेडीचेर पासून चलपाक शकता. गोगल गायांनी नर आनी मादी अशे दोनूय गुणधर्म आसतात. त्यो चड करून कुसकुशिल्लीं पानां, शेळो, बुरशी, फळां आनी भाजयो खातात. कांय ल्हान जाती किडीय खातात. कोयर कमी करपांत तांचो डिकंपोजर म्हणून म्हत्वाचो वांटो. आफ्रिकन जायंट स्नेल 5 किल वजनाचे आनी 20 सेंटीमीटर लांब आसतात. ल्हान जाती 3 वर्सां आनी व्हडल्यो 15 वर्सांय जगतात. सुणी, कावळे, बेबे, सोरोप, हुनीर, मनीस आनी कांय किडे हे गोगल गायांचे दुस्मान. धोक्याची कसलीच सुलूस लागली काय गोगल गाय रोखडीच खावचां भितर लिपून रावता. ती माती सुपीक करता. कांय जाती पिकांचे, भाजीपाल्याचें आनी रोपांचें नुकसान करता. जायंट आफ्रिकन स्नेल सारकी जात शेतांचें व्हड नुकसान करता. दर्यांत मेळपी एखादी जात सोडल्यार ती विखारी न्हय. पावसाळ्यांत दमट हवेक लागून गोगल गायो भायर येतात. देखून ती दिसली की आतां बरो पावस येतलो अशें मानता. गोगल गाय परिस्थिती प्रमाण 3 वर्सां मेरेन सुप्त अवस्थेंत रावंक शकता. तांच्या शिंगा सारक्या भागाचेर दोळे आसतात. साहित्यांत गोगल गाय संतपणा, संयम आनी स्वावलंबनाचें प्रतीक मानलां. सामकें सवकास काम करप म्हणल्यार गोगल गायेची गती असो वाक्प्रचार आसा. तर अशी ही गोगल गाय. बरें तर मेळुया फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करा.